आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या. सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीवितदाता आराधन तुका, मोक्षा पोसणारा आराधन तुका, देवा आमचा बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या. दैवी सडवणारा आराधन तुका, आमच्या तारका आराधन तुका, सगळींच्या नीतीदार आराधन तुका, देवाच्या पुता आराधन तुका, जेजू ख्रिस्ता आराधन तुका, मोरियेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या. पवित्र आत्म्या आराधन तुका, मजदारा आराधन तुका, भुसवणारा आराधन तुका, देण्याच्या दातारा आराधन तुका, पवित्र करणारा आराधन तुका, आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या. Alleluia, Alleluia. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia, 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 Alleluia,
Hallelujah, 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 Radhan Sumya, Stuti Sumya, Vakadi Sumya, Namaskar Sumya, Jai Jai Sumya, hallelujah, 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 Shitam Sumya, Vartitam Sumya, Baya Patta Sumya, Namaskar Sumya, Vakadi Sumya, Jai Jai Sumya, hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तन 84 वळ 10. तुझ्या अंगणात कडचो एक दीस दुसरे कडेन कडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. नसत्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडे उबो रावचे चड बरें. तुझ्या अंगणात कडचो एक दीस दुसरे कडे कडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नसत्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत रावचे चड बरें. कीर्तनगार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमचो जागो खंय म्हणलें दाखोवन दिता. आमच्या जिवितांत विविध जाग्यांनी आमी आसता. थोडे जागे आमकां पसंद येचे, पण थोड्या जाग्यांनी आमी मोन्ना तरी रावंक जाय. हो संसार एका रितीन तसल्या एका सन्निवेशांत आसा, वा अनेका कुशीन आमी ह्या संवसारांत एका तसल्या सन्निवेशार आसा. कीर्तनगार आमकां सांगता, दुसरे कडे कडच्या 1000 दिसां प्रास तुज्या तंबांत वा तुज्या पांया लागीं रावचें चड बरें. कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्यांत देवाच्या संगतपणांत आमी वेळ करशितना आमी एका रितीचें समाधान दादोसकाय आमी आपणायता. जेजूच्या संगतपणांत वेळ आमी करशितना आमचे दूख आमचे आटेविटे ताच्या पांयांतळी दवरूंक आमकां साध्य जाता. सोम्याच्या पांयांतळी आमी रावतना एका रितीची ती आत्मीक दादोसकाय आमी भोगता. कित्याक तो आमचे तावन कितेंय आशेना, तो आमचे तावन कितेंच सडीत रितीन विसारिना. संसार विसारता, द वर्ल्ड डिमांड्स, पण देव मनुष्य तावन कितें आशेना. आशेता तर केवल आमचे नितळ काळीस. आज आमी सोमयाच्या पांयांतळी सांगता मेळ्ळ्या. कीर्तनगारान सांगलेली ती उतरां एक घडीभर आमच्या मतीच्या पड्ड्यार आमी हाडया. हेरा कडेन कडच्या 1000 दिसां प्रास तुज्या पांया लागीं बसचें रावचें कितल्यागी चड बरें म्हणटा. आज आमी तत्सो निर्धार करून सोमयाच्या पांयांतळी आमी आयल्या. आमी आज तत्सो निर्धार करून सोमयाक आमी सोदून आयल्या. आमच्या काळजा मनाचे अत्रेक ताचे मुखार दवरूंक, आमच्या जिविताची दूख आटेविटे ताचेर लागीं सांगूंक, आमच्या जिवितांत घडोवन आसा ते सगळे सन्निवेश ताचे मुखार समर्पण करूंक, वा आमकां आमी ताच्या पांयांतळी समर्पण करून तसो आशिर्वाद सोडूं. तेच आमच्या सोमयाचेर दिश्ट आमी दवरया. तेच आमच्या सोमयाक आमच्या काळजांत तावन आराधन करून गावया. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपोडोन तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधना आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्त तो सर्गींच्या सरपोडोन तुका नमन करता. आराधना
समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता पवित्रज्ञा तो सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 समी बश्याम सोम्याच्या संगतपणांत हो वेळ आमी करसून आसा आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर आमी दवरया आमच्या जिवितांतली काळजांतली हर एक बोगणां ताचे मुखार दवरचें प्रयत्न आमी करया जेजू लागीं उलोवचें प्रयत्न आमी करया तो आमकां आयकोन आसा जेरेमाया प्रवादिचो ग्रंथ अध्याय 17 वळ 14 जेरेमाया 17:14 आमकां सांगता सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड वापुरबायची उतरां सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता वापुरबायची उतरां आनी ह्या उतरांत निमाणें उतर आसा हांव तुजी स्तुती करता देखून सगळें बरेंपण सगळें तारण सगळी कृपा देवाची आमकां वळून येवची केवल एकाच वाक्यान आमकां जेरेमाया प्रवादी सांगता हांव तुजी स्तुती करता आनी तो वळ म्हाका बरें जातलें म्हाका तारण मेळटलें देखून मोगाची इश्टानो ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा जेजू मुखार आमी आसा ही घडीभर आमची दिश्ट ताचेर दवरया आमच्या जल्माच्या घडयेंतावन ह्या घडये म्हण आसत जेजून आमकां केल्ल्या बरेपणांचो ही घडीभर उगडास काडचें प्रयत्न करया आमचे कुटाम आमचे आवय बापाय आमचे भाव भयणी एक आमचेंच म्हणलें जिवीत ह्या संवसारांत आमचो एक ल्हानसो संतोश आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिवचो आमचो वावरा मुखांतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या मागण्याक ताणें कान दिवन आमच्या गरजो पंथाक पावयलेलीं घडयता हाज्या पिरितीन ताणें आमकां राखून व्हेल्लीं घडयता विविध हंतांनी ताणें आमच्यो गरजो सुदारसिल्लीं घडयता विविध आमच्या जिवितांत आसात हर एक सन्निवेश आमच्या जिवितांत देवाक अर्गां दिवचें देवाक स्तुती करचें जावन आसा ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा सोम्याचें तारण सोम्यातावन बरेंपण म्हाका मेळ्ळें जैतर जेरेमिया प्रवादी सांगता देवाची तूं स्तुती कर ह्या घडये स्तुती गिता मुखांतर त्या सोम्याची स्तुती आमी करया ताचें तावन बरेंपण जडूंक मुखार सरया पान संको 41 ी
सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती त्याची करूया, स्तुती त्याची करूया. सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती त्याची करूया, स्तुती त्याची करूया. कितले बरे नाव ताचे सोमियाचे नाव, सगळो लोक असता ताका सगळ्या गावान गाव, संसारार ताचे नाव सदा सदैव साव, रस्मा म्हाका वाखाणूंक देखून गायता हांव. कितले बरे नाव ताचे सोमियाचे नाव, सगळो लोक असता ताका सगळ्या गावान गाव, संसारार ताचे नाव सदा सदैव साव, रस्मा म्हाका वाखाणूंक देखून गायता हांव. सौम्याचे नाव आमी गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती त्याची करूया, स्तुती त्याची करूया. सोमेस्तान बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्तान खूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमेस्तान बरें केल्लें सोमियाचें नांव, पिडेस्तान खूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव, पातकातावन सुटका दिल्लें बाचाव केल्लें नांव. सौम्याची स्तुती आमी गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती त्याची करूया, स्तुती त्याची करूया. संसारान समाधान हाडून दिल्लें नांव, सगळ्या लोकांक सदाची वाट दाखोवन दिल्लें नांव, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव, पातकातावन सुटका दिवंक बचाव केल्लें नांव. संसारान समाधान हाडून गेल्लें नांव, सगळ्या लोकांक सदाची वाट दाखोवन दिल्लें नांव, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव, पातकातावन सुटका दिवंक बचाव केल्लें नांव. सौम्याचें नांव आमी गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती त्याची करूया, स्तुती त्याची करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you. Samya आराधना, samya परगांतुका, samya महिमा तुका, samya hallelujah, 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 thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. समयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरना आसां, ताच्या संगतपणांत हो वेळ आमी करसून आसां. देवाचे उतर इसाया प्रवादिचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3
ओळ एक आनी मुखार तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भियेनाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं मोजस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलों, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुका तुजें भस्म करच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार, हांवें तुज्या सोडवण्याचें मोल कशें दिलां. भियेनाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं उदकांतल्यान वेशी, न्हंयेंतल्यान वेशी, उज्यांतल्यान चलशी, कितेंच बादाक तुका जावचें ना. कित्याक इस्रायलाचो देव, हांव तो सर्वेस्पर देव, तुजो सोडवणदार. ही उतरां आमकां हर एकल्यांक एका रितीन नवें धैर्य दितात. सर्वेस्पर उलयतना पयलें उतर सांगता, भियेनाका. प्रस्तुत काळार ह्या नव्या समाजेंत हर एका मनशा थंय दिसून येवची एक समस्या जावन आसा, भें. विविध हंतांनी आमी भियेतांव. इल्ली पिडा आयिल्लेंच आमी भियेतांव, इल्ले आर्थीक कश्ट आयिल्लेंच आमी भियेतांव, आमी येवजन गेल्ले पंथाक पावनातल्या वेळार आमी भियेतांव. कोणें तरी आमकां कांय सांगलें, आमी भियेतांव. विविध हंतांनी हें भें मनशाच्या जिवितांत, मनशाच्या काळजांत रिगलां. देखून आज आमी हर एकले एका रितीन भिवंकरी जाल्या. पूण जेजू कितें सांगता, देव कितें सांगता, भियेनाका, हांव तुजे सवें आसा. देवाचे संगतपण अनुभव करचो व्यक्ती ताच्या जिवितांत भियेना. कित्याक ताचें मूळ जावन आसा देव. ताचें मूळ जावन आसा देव. हांगासर मनीस येना, वस्तू येना, आनी कितें येना, बगर देव जावन आसा ताचें मूळ. आनी देखून देव मुखार वचून सांगता, तूं उदकांतल्यान चलशी, तूं न्हंयेंतल्यान वेशी, तूं उज्यांतल्यान चलशी. म्हळ्यार खंयच्याय सन्निवेशांत तुजें जिवीत आसतलें, खंयच्याय रितीची सलवणी तुज्या जिवितांत येतली. एक ना एक रितीन ह्या संवसारांत तुका तिरस्कार मेळटलो, तुजें नांव पाड करचे सन्निवेश येतले, तुका सलवणी येतली, तुजें येवजन गेल्लें पंथाक पावनासतना जातलें, तुजी स्वप्नां अधुरी उरतलीं. खंयच्याय सन्निवेशांत आमी भियोवची गरज ना म्हणटा देव. कित्याक हांव तुजे संगता आसा. सौम्याचें देवाचें संगतपण अनुभव करचो व्यक्ती देवात हांव धैर्य घेता. म्हाका चिस्तानो जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरया. मत्तेवाच्या वांचलांत 21 अध्यायांत जेन्ना जेजू जेरुसलेमाक थंयसर वैभवान तो त्या देवळाक पावलो, त्या शहराक पावलो, ताका कळीत आसलें ताका मुखल्या दिसांनी कश्ट राखून आसात, ताका मरण राखून आसा, सगळें ताका कळीत आसलें. पूण तो भियेलो ना. तो जेरुसलेमाक गेलो. सगळें देवाचें योचन म्हणलें ताच्या जिवितांत ताणें स्विकार केलें. गेत्सेमनी मळ्यांत दिंबियांनी पडून देवाचो आदार ताणें मागलो आनी देवान ताका म्हणलें, भियेनाका, हांव तुजे संगता आसा. आनी तेंच धैर्य घेवन जेजू मुखार सरता. मोगाचे इश्टानो, आज आमी देवात हांव तोच नवो बरो असो नवी पातयेंनी घेवन वचूंक जाय. ही घडीभर आमी सोम्या मुखार दिबी घालया. ही घडीभर आमी हर एकली सोम्या मुखार दिबी घालया. वय आमी भियेल्या, वय आमचे थंय भें आसा. विविध सन्निवेशांचे भें म्हज्या जिवितांत दसून आसा. म्हजो फुडार मुखलो कसो आसत, म्हज्या भुरग्यांचो फुडार कसो आसत, तांचे शिकाप तांच्या जिवितांत विविध रितीचो सॅक्रिफायस हांवें करूंक आसा. मुखार संवसार असोच मुखार वेता आसतना ह्या सन्निवेशांत हांव खंय पावन म्हजें जिवीत सारूंक म्हाका साध्य जायत गी. म्हजो वावर मुखार वचत गी.
म्हज्या जिवितांत बरेंपण देव दीत गी, म्हज्या वावराक प्रतिफळ घालीत गी, म्हाका बरी भलायकी आसतली गी, हांव हांतुळणार पडतलो गी, हांव पिडेंत पडलो जाल्यार म्हजी सेवा करतली गी. विविध हंतांनी आज आमी भियेल्लेली आसा मोगाच्या इश्टानो. एक घडीभर ते सगळे भें, हे सगळे ते प्रिऑक्युपायड चिंतना म्हज्या मतींत आसची, एक घडीभर सगळे सोम्याच्या पांयतळी ह्या घडये दवरया. सोम्या लागी आमी सांगया, सोम्या तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो आदार, तुंच म्हजी पातयेणी. मत्तेवाच्या वांजेलांत आमी आयकलां ते घडीत पेद्रून उदकाचेर चलचे ते घडीत, आनी त्या घडीतांत आमी पळयता एका सन्निवेशान पेद्रू भियेलो, कित्याक लारां ताच्या पांयांक मारूंक लागलीं. पवित्र पुस्तक म्हणटा ती लारां ताच्या पांयांक मारतालीं देखून तो भियेलो आनी बुडलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. मोगाच्या इश्टानो, लारां मारली न्हय, बगार आनेका कुशीन पेद्रून दवरलेली दिश्ट ताणें सुकयली. पेद्रून त्या उदकाचेर चलतना ताची दिश्ट जेजू लागीं आसली, जेजूचेर आसली, पूण एका सन्निवेशान तें भें ताका ताची दिश्ट जेजू तावन काडयता आनी निमाणे तो त्या लारांचेर दिश्ट घालता आनी हाचे मरिफात बुडोवंक लागता. आज आमची दिश्ट आमच्या समस्या कुशीन आमी दवरल्या. आज आमी आमची दिश्ट आमच्या कश्टांच्या वयर दवरल्या. आज आमची दिश्ट आमच्या सलवणे वयर आमी दवरल्या. आनी देखून मोगाच्या इश्टानो आमी भियेल्लेली आसा. देखून मोगाच्या इश्टानो आमी भियेल्लेली आसा. आज आमची दिश्ट जेजूचेर दवरूंक जाय. आज आमची दिश्ट सोम्याचेर दवरचे प्रयत्न करूंक जाय. एक घडीभर त्या सोम्याक आमी पळोवया, त्या सोम्याचो आदार ह्या घडये मागोवंक मुखार सरया. गव्यांगीत 120 आणि 2, पेज नंबर 122. बाळा भिये नाका, आसां तुझे संगी सदा. बाळा रडो नाका, आपय म्हाका चिनयेन तुझ्या. बाळा भिये नाका, आसां तुझे संगी सदा. बाळा रडो नाका, आपय म्हाका चिनयेन तुझ्या. कष्टांत असताना, पिडेत ओळवळताना, कष्टांत असताना, पिडेत ओळवळताना, दिला सांगात हांवें तुका. दिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसूं कोण गेल्यारी. तुवें म्हाका सांगल्यारी वाडसूं कोण गेल्यारी. मोगान वेगूंक हांव तयार आसा. मोगान वेगूंक हांव तयार आसा. बाळा भिये नाका, आसां तुझे संगी सदा. बाळा रडो नाका, आपय म्हाका चिनयेन तुझ्या. कष्टाने नष्टाने एकसूर रडताना,
पुसून काढल्यान तुवें मुजी दुखां मोगाच्यानी खेळल्यारी पयस तुका केल्यारी गोपान घेवंक हांव तुका राखोड आसा आवयन आपल्या दुदाच्या बाळशाक सणल्यारी आवयन आपल्या दुदाच्या बाळशाक सणल्यारी सणसोणा हांव तुका मुजा बाळा सणसोणा हांव तुका मुजा बाळा बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडा नाका आपय म्हाका जिणये तुझ्या आपय म्हाका जिणये तुझ्या आपय म्हाका जिणये तुझ्या समेस्त आमी उबी रावया देवाच्या उतरां नियाळ करूंक आमकां आमी आयती करता आसतना एक घडीभर आमच्या हात आमी सोडया दैवीक संगतपण आमच्या बोवारी म्हज्या बोवारीक दैवीक संगतपण आसचें कितलें गरजेचें म्हणलें चिंताप हाच्या देवाच्या उतरां वयर आमी नियाळ करता एक बोवार हांवेंच आसा करचो एक दैवीक बोवार हांवें आसा करचो गरजेचो कित्याक म्हजो बोवार हांव कितें म्हूण पिंतरायता देखून म्हज्या जिवितांत हांवें बोवार्थान वाडोवंक आसा पवित्रपणांत वाडोवंक आसा तो बोवार कितें आसा म्हजे सरावंडिंग्स कितें आसा सगळें पवित्र आनी भाग्यवंत जावन आसूंक जाय देखून ही चिंतनाचेर नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी आमचेरी तत्सो पवित्रत्व देवन येवं दी देवाच्या उतर आमच्या काळजांत रमोवन दी आमचो बोवार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल भरलेलो जावं दी म्हण ह्या घडये मागोवंक मुखार सरया हे पावनात्मा तुआ हे पावनात्मा तुआ हे पावनात्मा तुआ हे पावनात्मा तुआ मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तू आ मुझे वरदान दे दे जीवन दे दे हे पावनात्मा तू आ 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 मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 8वो अध्याय 28 वाक्यातावन 30वें वाक्य उपरांत तो पेले तडीक उतरून गादेरनगारांच्या गांवाक पावलो थंय देवसार लागिल्ले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले ते इतले भिरांकूळ आशिल्ले की ते वाटेन वचूंक कोणाकच धैर्य घेनातलो आनी तो बोब मार म्हणाले जेजू देवाच्या पुता आमच्या कबरेक तूं कित्याक आयलाय ठरयल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोग दोंग आयलाय कितें
देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्त. बस मोगळा सर्वेश्वर बापा आयचे उतार हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्यांच्या मोतींत उजवाड फांको दी सोमिया. माध्यम मुखान पळोवच्या हर एका व्यक्तीक सोमिया ओ उतराचो उजवाड ध्यान करचे विशेष तरेचे सकत आणि ह्या मुखांतर तांच्या जिवितांत व्हड परिवर्तन जावं दिवन मागता. आमेन. मोगाच्यान आयचे हे उतार एक पळयत आसतना एक ल्हानशी एक कलिंगेक विचार जेजू गेलो थंयसर आशिल्ले दुश्ट आत्मे म्हणाले हांगा तावन आमकां धाडनाका पयस दुकरांक आमकां धाड म्हणल्या विशयंत आमी आयकता. पूण तरी पूण हाचे भितर एक गुंडायसो अर्थ आसा, मस्त गुंडायसो अर्थ आसा. आनी तें जावन आसा आमचे वातावरण परिस्थिती बदलूंक शकता. दैविक आत्म्याचे वातावरण आमच्या बोवारी आसचे आमची परिस्थिती बदलूंक शकता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार जेजू येत आसतना ताणें कांय सांगोंक ना त्या मनशांतय आसच्या देवसारा भायर सर म्हूण सांगोंक ना. वो जेजू थंयसर वेत आसतना ते देवसार लागले व्यक्ती थेबो मारतात. कित्याक या उजवाडा मुखार या जेजूच्या वातावरणा मुखार त्या सक्तीक रावोंक जावना. आनी त्या देखून ते म्हणटात पळयत पुस्तक ते म्हणा ते इतले भिरांकूळ अशें की त्या वाटेन वचोंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बॉब मारन म्हणाले जेजू देवाच्या पुता आमच्या कोपरेक तूं कित्याक आयलाय? ठरयल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोग आयलाय कितें? कित्याक म्हळ्यार त्या वातावरणान तांकां रावोंक जावना. जेजूचें आशिल्लें वातावरण आमी कितें म्हणटा एटमॉस्फियर म्हणटा. कितें म्हणटा? एटमॉस्फियर इंग्लिशान म्हणटा. त्या एटमॉस्फियराक थंयसर त्या दुश्ट आत्म्यांक रावोंक जावना. एक कित्याक आज आमी मुस्तो ध्यान करची गरज म्हळ्यार आमी मुस्तो संगत्यो आमी मागता. मुस्तो संगत्यो तें जायचे हें जायचे म्हणून आशेता आनी मागता. पूण आमच्या आत्मीक वातावरण आमच्या बोवारी कशें आशिल्लें म्हणलें पळय जाय. जर तर आमच्या बोवारी आसचें वातावरण सारकें ना तुमी कितें केल्यारय कितले प्रयत्न केल्यारय तुमी मागल्लें तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळना. पयल्यान पयलें वातावरण आमच्या बोवारी आसचें समान जायचें. सर्वेस्परान हो संवसार प्रारंभ करता आसतना या रस्त आसतना उडास दवरी जाय. पयलें मुळाब रचलें उपरांत सुकणीर आसलीं. कित्याक सुकण्याक उबोवंक ताणें पयलींच तें एक वातावरण सृश्टी केल्लें. तशेंच मासली रचच्या पयलें उदक रचलें. कित्याक मासली उदकान मात्र जिवंक शकता. जर तर ते मासलेक उदकांतलें काडलें जाल्यार ताका जिवंक जायना. त्या देखून मासली करच्या पयलें थंयसर वातावरण पयलें सृश्टी केलें आनी तें उदक केलें आनी ताजे उपरांत ही मासली केली. त्याच प्रमाणे आमी पळयता माती पयलें केली ताजे उपरांत रूख झाडां केली. रूख झाडां जायचे जाल्यार माती जाय जाय. देवान पयलें माती रचली ताज्या उपरांत रूख झाडां रचली. मनशाक रचच्या पयलें वारें रचलें रूख झाडां जालीं. वारें आयलें आम्लजनका ऑक्सिजन मेळ्ळें ताज्या उपरांत मनशाक रचलें. जर तर मनशाक पयलें रचलें जाल्यार मनशाक आम्लजनका या ऑक्सिजन कितें आमी म्हणटा तें ना जाल्यार मनीस मरता. त्या देखून सर्वेस्परांनी सृश्टी करतनाय पयलें कितें केलें म्हळ्यार ताणें वातावरण त्या संगतीचें आशिल्लें पयलें करून मागीर थंय तो सृश्टी करता. आमच्या जिवितांत साबार संगती आज आमी आशयता. तरी पूण आमचे बोवरी आसचें
वातावरण कशें आसा त्या विशयी आमी गुमान करिना. आमचे बरें वातावरण आमी पयल्या सुवातेर सृश्टी करीचे मोगाचें. वातावरण तर बरें आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक जावन चेंज जाता संगती. पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयता सावलाचो बापोय किश ताचे गाडवां ती भायर गेल्लीं ते येवनात आनी गाडवां सोदूंक गेल्लो वो सावल ताच्या पुताक सांगलें सावलाक वचून सोद म्हणून. आनी सावल सोदूंक वता आसतना 10वो अध्याय म्हणटा सामुएलाच्या पयल्या अध्याय 10वो अध्याय म्हणटा सावल त्या प्रवादी सांगाता वता आसतना तो आत्मो ह्या सावलाचेर देवलो आनी सावल तो प्रवाद्या बरी तो प्रवाद करूंक लागलो. कित्या खातीर सावल प्रवाद्या बरी प्रवाद करूंक लागलो म्हळ्यार ताच्या बोवारी ताच्या वातावरणांत ताच्या एटमॉस्फियरांत थंयसर प्रवादी आसले आनी ह्या प्रवादी आसल्या वेळार ताच्या बोवारी असो ताजो वातावरण बदललें आनी तोय प्रवाद करूंक लागलो आनी सगळे अजापले किश असो पळोवन सावल कशें प्रवाद करता म्हणून. कित्याक वातावरण थंयसर बदललें. आमी पळयता दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत थंयसर एक बरें घटन आसा आनी तें जावन आसा जोशफत राय तो एलिशा लागीं झण धाडटा. आमी झुजाक वसाचेगी काल करीचे नाका गे म्हणून. तुमी सगळ्या जाणांत एलिशा एक महाप्रवादी पूण कितें घडटा तें बारीक गरजेचें. 3रो अध्याय 12 वाक्य म्हणटा जेहोशफटान म्हळें सर्वेस्पराचें उतार ताचे कडेन आसा देखून इस्रायलचो राय आनी दुजोचो राय एलिशा लागीं गेले. 15 वाक्य कितें म्हणटा पळया. तो गेल्ल्या वेळार म्हणटा पूण आतां एलिशान सांगचें आतां एका विणवण्या वचप्याक म्हजे जशेन आपोवन हाडा. वाजोवण्यान वाजंत्रां खेळटाना सर्वेस्परची सकत एलिशाचेर आयली आनी ताणें म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पर. आतां अर्थ करा. एलिशा एक महाप्रवादी. ताका कुडले कित्याक सांगूंक जावना प्रवाद करूंक कित्याक जावना. कित्या खातीर तो विणो वचच्या व्यक्तीक आपयता आनी थंयसर विणे वाजयता. तो विणो वाजोवंचो व्यक्ती विणो वाजयतना थंयसर एक एटमॉस्फियर ह्या वातावरण सृश्टी जाता. त्या वातावरणांत देवाचो आत्मो ह्या एलिशाचेर देंवता आनी एलिशा प्रवाद करूंक लागता. एलिशा प्रवाद करूंक लागता. कित्याक थंयसर एक वातावरण सृश्टी जालें. प्रवाद करचें वातावरण सृश्टी जालें. देवाचो आत्मो देंवून आयलो आनी तो प्रवाद करूंक लागलो. आमी पळयता ती मोरी एलिझाबेथेक भेट करूंक गेली. मोरी एलिझाबेथ भेट करूंक गेल्ल्या वेळार मोरयेच्या गर्भांत त्या जिजू आसलो ते पळयतात ते बरयल्ली देखून खेदाळा एलिझाबेथेक भेटोवंक येता. थंयसर तें वातावरण बदलता आनी एलिझाबेथा भितर पोटांत आसलो बाळ उडकाणा घालता. कित्याक वातावरण थंयसर आसलें बदललें. वातावरण बदललें आनी तें वातावरण बदलतना पोटांत आसलें भुरगें समेत उडकाणा मारता. मात्र न्ही ती एलिझाबेथीक ती गायन गायता. सगळें आमच्या जिवितांत कितें घडटा उडास दवरा. आमच्या बोवारी आसचें वातावरण कशें आसा ताचेर वंदून आमचें सगळें बदलावण जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथार 1 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा वो संवसार प्रारंभ करच्या पयलें रस्त्या पयलें सर्वेस्परान कितें केल्लें पयल्यान पयलें केल्लें 3 वाक्य म्हणटा देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. हांगासर तुमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्परान तो सूर्य चंद्र मागीर आसलो.
सर्वेस्परानं उजवाड पयलें रचलो आनी उजवाड काळो कातोन मेकळो केलो. उजवाड सृष्टी केल्या उपरांत संवसाराचे हर एक संगती सर्वेस्पर देव सगळे रचता. उजवाड सगळे आत्म्याचो उजवाड प्रमुख स्थान घेता. हांव सांगता लौकीक उजवाडा विशीं हांव उलयता आसतना आत्म्याचो उजवाड प्रमुख स्थान घेता. आनी त्या देखून जेजू सांजू हांवच्या 8व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. खंयसर म्हज्या बोवारी म्हजे थंय म्हज्या बोवारी उजवाड आसा. काळोख, सोलवणी, अकमान, नालिसाई, खंत, बेजार येवंक जायना. उजवाड आमचे थंय आनी आमच्या बोवारी आसचें वातावरण आमी आत्मीक वातावरण आमी सृश्टी करीचे मोगाचें न्हू. त्या देखून सांजू हांवच्या 12व्या अध्यायान 35वें वाक्य अशें म्हणटा, जेजून जाप दिली, उजवाड तुमचे मदें आनीक थोडो काळ वेळ आसा. तुमी काळोखांत संपडनाशें उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण तो नेना. कित्याक काळोखाच्या वेळार अंधकारी शक्त्यो तुमकां दिसतात. उडास दोरा काळोखाच्या त्या आत्मीक काळोखाच्या वेळार त्यो काळक्यो आत्मीक शक्त्यो तुमकां दिसतल्यो. त्या देखून खेदाळा उजवाड आत्मीक उजवाड तुमचे थंय आसा, थंयसर तुमकां सगळें बरेंपण जावंक करता. जेजूस म्हणटा ताच्या बऱ्या उतरान सांलोकाच्या 22व्या अध्यायान 53वें वाक्यान म्हणटा, ताका धरूंक आयिल्ल्या वेळार सदांच हांव देवळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालूना, पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंधकाराची. खेदाळा अंधकार थंयसर बरलो, ते जेजूचेर हात घालूंक आयले. खेदाळा म्हणसर थंयसर अंधकार नातुरलो. जेजू तांच्या मुखार खेदाळे ताका पळोवन आसलें जाल्यार, देवळांत आसलो जाल्यार तांकां हात घालूंक जावना. खंयसर अंधकाराची शक्त्यो आसात गे, थंयसर आमकां बिजनेसान लॉस, खंत, बेजाराय, संबंध तुटतात, बेजाराय, लढाई, झगडें, अनित, सोलवणी, अकमान, नालिसाय पुरा एक पटा जावन येता. खेदाळा आमच्या बोवारी आत्मीक उजवाड आसा, थंयसर हरएकी संगती मनशाक बऱ्यान पडटात. वातावरण तुज्या बोवारी तुजे थंय आनी तुज्या बोवारी उजवाड आसा तर सगळें तुका बरें घडटा. त्या देखून सांजो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 1व्या अध्यायान 5वें वाक्यान म्हणटा, आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखूच ना. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखूच ना. तुजे थंय तुज्या बोवारी उजवाड आसता आसतना काळोख बोवारी तुजे थंय येवंक साध्यच ना. त्या देखून सांज याकोब आपल्या पत्रांत 1व्या अध्यायान 17व्या वाक्यान म्हणटा, हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीन जावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आशिल्ल्या बापात हांव तें देंवोन येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणाची सावळी लेगून ना. सगळ्या उजवाडाचे, भलायकेचे, समृद्धीचे, समाधानाचे, आशिर्वादाचे कितें पुरा बरें बरें आसा ताचो मूळ कितें जावन आसा उजवाड. तो उजवाडाचे मूळ जावन आसा सर्वेस्पर. आनी थंयसर बदलावण ना त्या उजवाडान. तें कांय ताका सावळी लागोवंक शकना. हर एक थंयसर बरेंपण थंयसर मोगाचें घडटा. त्या देखून उडास दवरी जाय, आमकां आमचे दुस्मान कितेंय करूंक पळोवंक पुरो. आमचे दुस्मान
आमकां कितें करूंक की पळोवंक पुरो. तरी पूण आमचें तें उजवाड आसल्यार हर एक आमच्या बऱ्याक घडटा, हर एक आमच्या बऱ्याक घडटा. आमी जाणाव जाकोबाचो पूत जुझे ताका ताच्या भावांनी विखुरलें, ताका एक गुलाम जावन इकल्लें आनी फोंतेबर साकार येता. थंयसर तो गुलाम जावन ताका काण गेल्लें. सर्वेस्परसो ताजें तें आसलो, उजवाड ताजें तें आसलो. त्या देखून तो गुलाम म्हूण ताका घेतल्यार तो सगळें कारबार पण थंयसर तो चलयता. सगळें कारबार त्या फोंतेफरासाच्या काळा सर जाग्यांचे, आस्त बदकाचे, कुटुंबाचे हर एक कारबार तो पळयता. आयिल्लो तो गुलाम बरें उजवाड ताजें तें आसलो सर्वेस्पराचो. त्या खातीर काळोखाक गुलामपणाक ताका आटापूंक जावना. ताच्या फोंतेफरासाच्या बायलेन फटकिरो आरोप घालून ताका जैलाक धाडलो, पूण जैलान ताका बंदी करूंक जावना. थंयसर ह्या मनशा थंय आसलो उजवाड, ह्या मनशाचो उजवाड ताका कैदी म्हणून सुपरवायज करूंक, तांचे पळोवंक त्या कैदी त्या जैलांत सुपरवायझर जावन सगळें तो आडळतें पळोवंक लागलो, आडळतें पळोवंक लागलो. वो जुझे परखी इजिप्तांत, तरी पूण पळयत पुस्तक म्हणटा ताका राय मुखेल मंत्री करता, प्रधान मंत्री करता आनी थंयसर सगळें इजिप्ताचें तो आडळतें करता. इजिप्त कित्याक तो खंयसर गेल्यार ताच्या बोवारी सर्वेस्परसो उजवाड आसलो आनी खंयचो काळोखी ताका आटापूंक शकना, खंयचो काळोखी ताका आटापूंक शकना. कित्याक ताच्या बोवारी सर्वेस्परसो उजवाड आसलो. त्या देखून कितें तो गेल्यार थंयसर ताका बरेंपण जावंक पावलें. आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरूंक जाय. ती एक वातावरणांत हर एक वातावरण आमकां पुराक आसल्या वेळार मात्र आमकां पुरा बरेंपण जाता. आतां आमी गूण करचें म्हूण सांगता आमी. ते गूण करचें एक वातावरण उडास दवरा, गूण करचें एक वातावरण, ती एक सकत ती त्या सक्तेचें वातावरण आसल्यार थंयसर सगळें गूण जावंक शकता. आमी पळयता सालुकाच्या 5व्या अध्यायांत 17व्या वाक्यांत थंयसर म्हणटा पळयत पुस्तक, एक दीस जेजू शिकोवन दिवन आसता फारिजेव आनी शास्त्री ताचे भोंवती बसून आसले. गालिलिया आनी जुदेया प्रांताच्या हर एका हळ्ळेतावन आनी जेरुसलेम शारातावन ते आयिल्ले. गूण करची दैवीक सकत तांचे थंय आसली. हांगासर 2 शब्द दिल्यात. गूण करची दैवीक सकत ताचे थंय आसली आनी सकयल बुकार बरयलां, त्या मार्जिनार सकयल बरयलां थोड्या आदारांनी तांकां गूण करची. ते येता शब्द तांकां गूण करची दैवीक सकत ताचे थंय आसली. ती एक सकत थंयसर वळटाली आनी जेजू सगळ्यांक थंयसर ताज्या सक्ते मुखांतर ताजे थंय वळच्या त्या सक्ते मुखांत त्या वातावरणा मुखांतर आयिल्ल्या हर एकल्यांकी गूण करता. तसो जेजू ताज्या स्वंत गांवाक येता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा ताजे थंय थोडी करूंक शकलें सोड चड अजाप करूंक जावना. कित्याक त्या लोकांक भावार्थ नातलो जेजू तसो. थंयसर वातावरण सारकें नातलें, त्या देखून ताच्या गांवाक येतना थंयसर अजापान चड जावनात. ह्या दाळा वातावरण पुराक जावन आसा, त्या दाळा अजापां मुस्त जालीं. हें पळयत पुस्तकान सांगचें म्हाका. त्या देखून आमी उडास दवरूंक जाय ह्या सक्तेक, ह्या सकत कितें आमी बरेंपण जावचें तें वातावरण. त्या देखून थोड्या जाग्यांनी आमी मुस्त मागणें म्हणटा, पूण कांय आमकां बदलावण जाल्लें दिसना. थोड्या पुरा पवित्र जाग्यांक गेल्ल्या कुडले थंयसर मागलें पुरा मेळटा म्हणटा. कित्याक थंयसर एक वातावरण आसा, वातावरण थंयसर आसा. जावंक पुरो मुस्त पवित्र जागे आसात आनी वेलंगणे वचोंक पुरो आनी कोणें हरियारा वचोंक पुरो आनी थोडें कारकोळ सांतोन जाग्याक वचोंक पुरो. त्या थोड्या जाग्यांनी
थंयसर वातावरण पवित्र वातावरण त्या प्रमाणे आसा. थंयसर तुम्ही मागले हर एक मेळटा. त्या देखून थंयसर लोक हारी हारीनी येता, हारी हारीनी येता, हारी हारीनी येता. कित्याक थंयसर एक वातावरण सृश्टी जाला. दैवीक आत्मो थंयसर संचलन जावन आसा. त्या वातावरणाकाल थंयसर बरेपण जाता. पवित्र पुस्तकान सांज वांच्या 5व्या अध्यायान 2रे अध्यायान 7वें वाक्य थंयसर आमी आनीक घडीत पळयता. थळ्या सरशीन थंय एक थळें आसलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेरुसलेमान बोकऱ्याच्या दरवाट्या लागीं एक थळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेसादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरेगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन व्हडलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असल्या खातीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक हालयतल्या वेळार म्हाका थळ्यान देंवयतलो म्हणलो कोणूच ना. हांव देंवोंक येतना आनीक लोक म्हजे की पयलो देंवता. थंयसर पळया त्या थळ्याचें म्हत्व कितें म्हळ्यार ते थळ्यान उदक घालता आसतना कोण तो थंयसर बुडता तो गूण जाता. कोण बुडता थंयसर गूण जाता. दैवीक थंय सक्तेचें वातावरण त्या थळ्यांत आसलें. त्या देखून त्या थळ्यांत उदक घालता आसतना तक्षण मनीस गूण जातालो. ह्या 38 वर्साच्या जावना कित्याक ताका थळ्याक देंवोंक जावना. पूण देंवले सक्कडी गूण जावन येताले. देंवले सक्कडी गूण जावन येताले. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरिसय मुस्तुबडे मी चिंचे तांदूळ खाले आसा, आंतू खाले आसा, तें कित्या हें कित्या आमकां जायना गे आमी सांगल्यार पुरो जाता. पूण तुजें वातावरण त्या प्रमाणे आसा जाय. कित्याक पाद्र्या बागडे बेसांव मागाचे. कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याप ते निरंतर मागणें करनासचे पाद्र्याप तर तांणी तक्षण मागल्या कुडले आमकां एक आशिर्वाद मेळटा. कित्याक ते पाद्र्याप म्हणटा आसतना सामान्य तरान ते मिसांत मागण्यांत वांजेल वचून ताळा कंतारा म्हणून ते निरंतर त्या मागण्यांत आसचे व्यक्ती कोण आसा त्या व्यक्ती थंय ताचें वातावरण आत्म्याच्या सक्तीन भरलां देखून त्या आत्म्याच्या सक्तीन भरल्या मनशा मुखार रावून मागून त्या व्यक्तीन आमचेर मागता आसतना आमकां आशिर्वादां दिवतात. त्या खातीर आमी पाद्र्यापा लागीं धर्मीक मनशा लागीं ह्या मागण्याच्या मनशा लागीं आमी वचून मागणें करयता. कित्याक वातावरण त्या प्रमाणे आसा थंयसर. त्या प्रमाणे तें वातावरण मागण्याचें वातावरण आसा. त्या देखून आज हांवें तुवें नियाळ करीसय आमी आमचें वातावरण कशें बरें करचें. आमचें वातावरण हांवें तुवें कशें बरें करचें. पयल्या सुवातेर उडास दवरा. स्तुती गायनां गायता आसतना वातावरण आमच्या बोवारी आत्मीक वातावरण प्रभावीत जावंक शकता. उदाहरणाक कीर्तन 22वें 3रें वाक्य म्हणटा, तरी तूं पवित्र इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. खंयसर स्तुती जाता तक्षण तें सिंहासन देंवोन थंयसर देवाचें हजरपण सुरू जाता आनी थंयसर बंधनां सुटका मेळटा. त्या देखून सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा, हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. फुडें आसा सोमी म्हळ्यार आत्मो, खंय सोम्याचो आत्मो आसा थंयसर स्वातंत्र्य आसा. तो सोम्याचो आत्मो कितें करचें? स्तुती कर, अर्घां दी, वगळाप दी, निरंतर कर. तें थंयसर आसची परिस्थिती बदलता. 2 उदाहरणां तुमकां गुर्त आसात तरी पूण हांव सांगता. पयलें त्या धर्मदूताच्या कृत्यांत 16व्या अध्यायांत थंयसर पळयता हांव पावल आनी सिलास बंदेंत आसले तरी पूण पवित्र पुस्तक सांगता सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेन्ना एकसपणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेशाळ्याच्या बुन्याद साहल्ली. तक्षणच दारवटे सक्ते उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो संकळी तुटून पडल्यो. कित्याक?
थंयसर स्तुती प्रारंभ जाली त्या मोद्यान रातीर तरी देवाचो आत्मो थंयसर आयलो सुटका थंयसर दिवंक शकलो. आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यान ते असलें उदाहरण आसात. दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायांत 21 आनी 22 वाक्य अशें सांगता. लोकांची सलाह घेतल्या उपरांत ताणें थोड्यांक सर्वेस्पराक गितां गावंक नेमलें. ताणें पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवन सैना मुखार वचोवंक जाय आसलें आनी अशें गायन करूंक जाय आसलें. सर्वेस्परची वाखाणी करा कित्याक ताजो विश्वासी मोग ससनाक तकता. तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सुरू करतच सर्वेस्परान जुदा विरोध आयलेल्या आमोनितांक, मोहाबितांक आनी सैर दोंगराच्या निवाशांक एक पास म्हणलो आनी तांचो सत्यानाश जालो. केदाळां स्तुती करूंक धरली थंयसर थंय घडली घडितां. कित्याक थंयसर वातावरण बदललें, कालें बदललें आनी झुजोनांत आनी कांय कश्ट काडूनांत वातावरण बोवारींचें बदललें. तक्षण ती परिस्थिती बदलली. आमच्या जिवनांत हांवें हें करून पळयलां. केदाळां खंयच्याय संदर्भार स्तुती आनीक अर्गां दिवन आमी कांतारां म्हणटा या मागणें त्या स्तुतीचे मागणें म्हणटा. मस्त मोठी आमकां जैताची मेटां आमच्या जिवितांत मेळटात. कित्याक थंयसर आमी झुजचे न्ही, आमी कांय वावर करता म्हूण न्ही, बगार ती सकत थंयसर वळटा. त्या देखून मुस्तू कडेन कितें करतात घरांनी कांतारां दवरतात. आमकां म्हणूंक जायना जावंक पुरो, आमकां निरंतर 24 वरां मागणें म्हणूंक जायना जावंक पुरो, पूण कांतारां बरीं अर्थभरीत कांतारां थंयसर निरंतर गायतना जावंक पुरो. तो तेर्स मोरयेचो तेर्स जावंक पुरो, काकुळचो जावंक पुरो, या पयतत्वाचो तेर्स जावंक पुरो. थंयसर तो निरंतर त्या ऑफिसान जावं दी, आमच्या घरांनी जावं दी, ते देवाचो शब्द पवित्र पुस्तक थंयसर आसचें गायना ती वाचता आसतना त्या वातावरण एक असलें सृश्टी जाता की थंयसर घरांत शांती आसता, समाधान आसता, थंयसर उसवाड देवाचो फंगता आनी थंयसर मस्त बरेंपण जाता. म्हाका मस्त बरेंपण जाता. हाचे विशीं आमी केंद्रीकृत करूंक जाय. दुसरें मागण्या द्वारे आमी मागणें करच्या विशयांत सांज याकोबू आपल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 16व्या वाक्यान सांगता. देखून तुमची पदकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा, थवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोवसड सक्तीवान फळादीक बरें एक कुमसार जावचें, बऱ्या तरान मागचें. आमच्या बोवारी एक विशेष तराचें आत्मीक वातावरण सृश्टी जाता. कित्याक आमचो आत्मो नितळ आसा, कुमसार जाला आनी त्या खातीर आमी नितळ मनान मागता आसतना आमच्या बोवारी एका तराचें पॉझिटीव एनर्जी म्हणटा पळयतात सकत थंयसर वळूंक प्रारंभ जाता. धर्मदूताच्या कृत्यान 4व्या अध्यायान 32वें वाक्य म्हणटा. हे पळय ते मागणें करीत आसतना ते जोमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते सोमेस्त पवित्रत्वान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगटोवंक लागले. मागणें करतना थंयसर सगळें परिसर, थंयसर एनवायरमेंट, थंयसर सगळें एटमॉस्फियर चेंज जालें आनी ते थंयसर धर नाल्ली पवित्रत्वाच्या सक्तीन भरलें आनी धैर्यान ते भरलें. पवित्र पुस्तकांच्या 6 मार्काच्या 9व्या अध्यायान 29वें वाक्यान पळयता. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. जेजू निरंतर मागणें करचो व्यक्ती जावन आसलो. एकसर वचून मागणें करतालो, राती सगळी मागण्यान करसितालो. मागण्याचो स्पिरीट ताजे ते आशिल्ल्या वरवीं त्या मागण्याच्या बोळान, त्या मागण्याची सकत ताच्या बोवारी ताका एक वेडो घालून ती सकत आशिल्ल्या वरवीं त्या सक्ते वरवीं थंयसर तें गूण जावंक पावलें, ताका देवसार देंवडावंक पावलें. कित्याक ताचें एनवायरमेंट, कितें जें एटमॉस्फियर, कितें वातावरण म्हणटा हांव, सगळें थंयसर बदलावण करूंक लागलें. तिसरें मोगाचें न्हू, परिशुद्ध आमी रावल्ल्या वरवीं परिशुद्धतावन आमचें बोवारी, आमचें आत्मीक बोवारी आमी आशिर्वादाचें जावंक शकता. सालुकाच्या 5व्या अध्यायान 8व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा. हें पळोवन सिमोन पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशी पयस सर सोमिया, हांव एक पत्की मनीस. तांणी धरलेल्या मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेत विस्मीत जाले. तेच बरें सिमोनचे वांटेली जावन आशिल्ले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मीत जाल्ले. तेवळ जेजू सिमोन म्हणालो, भिये नाका,
ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय केदाळा तो ल्हानवी काय घेवन सर्वेस्पर तूं मस्त पवित्र हांव अपवित्र म्हाका बक्षी हांव फावो न्ही म्हण केदाळा दीनपणे तो बक्षणे मागता म्हजे तो पयस राव सोम्या म्हणतो काळजां तो मागता तो सर्वेस्वर म्हणटा तूं अस्कत म्हूण चिंताय न्ही तुका हांव बळिश्ट करता ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय म्हणटा असली एक पदवी केदाळा तो दीनपणान ल्हानविकायेन बक्षाने मागता आसतना आपूण कांयच न्ही म्हूण बगता आसतना सर्वेस्पर ताका उसलें स्थान मोगाचें बसयता आमी पळयता वेंचीक पुताच्या वपारींत तो सगळें सांडून गेल्लो पाप सगळें सोडून तो पयस गेल्लो दुकरांच्या खाणी ताका मेळनातलें पूण केदाळा ताणें बगलें हांव फाटीं वचून हांव सूख मागता म्हज्या बापाय कडेन सूख मागता हांव परिशुद्ध जाता म्हूण ताणें चिंतून तो फाटीं आयलो गी तक्षण पळयत पुस्तक म्हणटा बापूय ताका बरो दोगलो घालता बोटाक मुदी घालता बरें जेवण करता बऱ्यो वणो घालता संभ्रम थंयसर चलयता खंयसर आमी पातकी जिणी बदलून बरी जिणी जिवंक निर्धार करना बऱ्या तरान परिशुद्धता रावोंक आमी प्रयत्न करता गी थंयसर आमच्या बोवरी आसचें वातावरण मोगाचें बदलता त्या ओपारांत वेंचीक पुताच्या ओपारांत आमी पळयता तो फातकी जावन पयस गेल्लो व्यक्ती केदाळा तो फाताक तेजें रोडोवन ताजी सूख रोडोवन बरेपण जावन नितळ जावन येता तक्षण ताची परिस्थिती ताच्या बोवरेची स्थिती सगळी बदलली आनी दोगलोगल सुबी सुंदर एक बरें करून खाण जेवण ताका मेळ्ळें सगळी ताची परिस्थिती बदलली मोगाच्यान चवथें भावार्था वरवीं भावार्थी लोक आमकां आमच्या बोवारी आसा जे भावार्थ आमचें तें आसा जे पयत पुस्तक म्हणटा शामार्काच्या 10व्या अध्यायांत 51 वाक्य म्हणटा जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं तो म्हणालो मेस्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजू ताका म्हणालो वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो भावार्थान ताका दिश्ट मेळ्ळी मोगाचें न्हू केदाळा आमचे थंय आनी आमच्या बोवारी भावार्थाचें वातावरण आसा थंयसर सगळे परिस्थिती बदलता त्या देखून आमी रितीरिणी पळयता साक्ष सांगूंक थोड्यांक आपयतात ते साक्ष सांगता आसतना आयकल्ल्या लोकांक तांचो भावार्थ सडटा ताजे उपरांत ते मागतात त्या भावार्था वरवीं तांकां परत्यान मुस्त जाणांक गूण जाता मुस्त कडेन रितीरिणी जावंक पुरो पोट्टा जावंक पुरो खंय सगळें खंय पुरो रितीरी जातात भावार्थान फस्ट पुरो शर्मो येतात कशें भावार्थाचे देवाचे उतराचे उदाहरण दिवन ते पुरो सांगतात भावार्थ आमचे थंय भरता भावार्थ भरल्या उपरांत आमी केदाळा मागतांगी थंयसर मुस्त बदलावण मुस्त बरेंपण लोकांक जाता कित्याक भावार्थ थंयसर भावार्था वरवीं तांकां जाता आमी पळयता त्या पेद्रोक खंयच मसली तांकां तो एक्सपर्ट पाकच्या हातूंत मसली पाकचो तरी ताका मसली मेळोना सालोकाच्या 5व्या अध्यायांत 4थें वाक्य ताणें आमी आयकता ताणें उलोवन जातच सिमोंक सांगलें 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मसली धरूंक तुमची झाडां देंवया तवळ सिमोन म्हणालो मेस्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी खंयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देंवयता झाडां उडयलेंच मसलेची व्हडली रास झाडांक सांपडली आनी झाडां पिंजूंक जालें तुज्या उतराचेर हांव भावार्थ दवरतां तुज्या उतराचेर भरवोसो दवरतां आनी हांव हें करता म्हणल्यार कुडलें ताका तितच तोच व्यक्ती तोच दर्यो तेंच झाड तेंच कांय परिस्थिती जावना पूण ऑटोमॅटीक टपा 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 करून त्या झाडान मसली येवन पडोंक लागलो भावार्थ केदाळा आयलो दाद्यान केलें थंयसर एक पॉझिटीव सकत ताचे ते आनी ताच्या बोवारी ते वता आसतना थंय आयली आनी ते पॉझिटीव सकत सगळें ताका थंयसर सर ताका बरें करूंक शकलें आज हांवें तुवें कितें करूंक जाय आज आमकांच आमी पळय जाय म्हज्या बोवारी कोण आसात म्हज्या बोवारी कसल्यो संगती आसात त्या विशयीन आमी विमर्श करी जाय नियाळ करता आसतना ताजे विशीं नियाळ करी जाय म्हज्या बोवारी आसचे देवाचेर पातयणी नातिल्ले देवाचेर अकमानालिसाय उलोवचे या खाली संवसारीक गम्मत करचे मात्र व्यक्ती गी या देवबिरांतीचे भावार्थी आशिल्ले बरे व्यक्ती म्हज्या बोवारी आसात म्हजें वातावरण कशें आसा म्हजें वातावरण म्हज्या बोवारी बरें आसा जाल्यार म्हाका सक्सेस मेळटा उडास तोरा म्हज्या बोवारी म्हजें वातावरण बरें आसा जाल्यार म्हाका सक्सेस मेळटा
म्हज्या बोवारी स्तुती गायना ऐकून आसात गी, मुजे तावन स्तुती गायन ऐकतात गे, मुजे तावन देवाचे उतार ऐकतात गे, म्हाका खंय तावन या हांव राहुल्या कडेन तावन सगळ्यांतल्यान जावंक पुरो साऊंड सिस्टमा मुखांतर जावंक पुरो हातू खंयच्यान युट्यूबांत जावंक पुरो आमी उलयतना या कडेन बायबल वाचता आसतना देवाचे उतार आमच्या बोवारी भोवन आसा गे, आत्म्याचे सकत आमच्या बोवारी घुंवून आसा गे, आमच्या बोवारी घुंवून आसा गे. थंयसर मोगाच्या हांव परिस्थिती बदलता. त्या देखून येदोळ मुसर आमचे पैकी सबार जण म्हाका हें जाय तें जाय म्हणून मागोवन आशिल्ल्या आज तो आमी परिवर्तन जो आमी मागोवंक पळया. म्हजें वातावरण कशें आसा, म्हज्या बोवारी म्हजे थंय आनी म्हज्या बोवारी म्हजें वातावरण कशें आसा. आत्मीक वातावरण म्हाका पुरक जावन आसा गे. जर तर म्हजें आत्मीक वातावरण पुरक ना म्हाका कांय करूंक जायना. मसली उदक ना जाल्यार जिवंक जायना. पयलें उदक जायचें, ताजे उपरांत मसली थंयसर येवंक रावंक साध्य आसा, ताजे उपरांत मसली रावंक साध्य आसा. म्हाका मसली जाय, हांव मसले बरी हांव उपेता म्हणल्यार जायना. थंयसर त्या मसलेक त्या प्रमाणे जाय जाल्यार पयलीं सतर उदक जायचें. झाडां जायचें म्हणल्यार जायना, थंयसर माती जायचें, माती जायचें. माती नाल्यार झाडां जायनात. तुज्या बोवारी पॉझिटिव्ह संगती नांत, आत्मीक संगती नांत, तुज्या बोवारी उज वाडना, तुज्या वातावरणांत उज वाडना. तुवें कालें केल्यार कितले प्रयत्न केल्यार कांयच प्रयोजन ना, कांयच प्रयोजन ना. त्या देखून उडास दवरया, तुजे थंय आनी तुज्या बोवारी वातावरण आसतावन बरें करूंक पळय. तुजे थंय आनी तुज्या बोवारी वातावरण, आत्मीक वातावरण बरें करूंक पळय. खंयसर गेल्यार तुका मान मर्यादान गौरवान लेखतात, खंयसर गेल्यार तुका आशिर्वादां यशस्वी लाभता, खंयसर गेल्यार तुका समृद्धी भलायकी समाधान लाभता. तूं समाधानीन जियेताय. कोण सोय तुजो दुस्मान जाल्यार तुजे कडेन बऱ्यान उलोवंक शकता, कोण जाल्यार तुका मुखार घालूंक शकना. कित्याक तुजे तावन आनी तुज्या बोवारी एनवायरमेंट त्या प्रमाणे आसा, त्या प्रमाणे एनवायरमेंट आसा. काळोख ताका एटॅक करूंक शकना. त्या विशयंत आमी चड नियाळ आमचे इतले आतां मुखल्या मागण्या वेळार करया. घरा गेल्ल्या वेळार घराय आमी बसून ह्या विशयान ध्यान करया. आमचें वातावरण, आत्मीक वातावरण कशें सुदारचें, कशें बरें करचें आनी कशें मुखल्या दिसांनी उन्नत स्थानार शांती समाधान संतोशाचें जीवन जिवचें म्हणल्या विशयान गंभीरतेन ध्यान करया आनी सगळ्यांक तुमकां बरें वातावरण लाभो दी. आमेन. सर्गींच्या बापा, आमकांच तुज्या हातीं समर्पण करना. आमचे भितर आनी आमचे बोवारी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेले उजवाडाचें वातावरण आसा कर. त्या मारिफात काळोख आमच्या लागीं येनातल्या बरी, ताळण्यांक आमी संपडानातल्या बरी, दुश्ट शक्तींचे पास आमकां वेडकोळ घालिनातल्या बरी, दैवीक रक्षण आमकां लाभय. आमचे तावन हेरांक ती तुजी आत्म्याची सकत आपड न्हू. हेरां थंय तुका वडची सकत प्राप्त कर म्हण मागता हांव. सर तराच्या अंतकरी काळोखातावन आमकां सुटका दिवच्या पासत सोम्या. आमचे थंय बावडत जिवाळाय, मागण्याचो स्पिरीट चडय, तुजो प्रकाश आमचे भोंवती फांकय आनी तुजें दैवीक हजरपण आमच्या जिवितांत आसा करन. आमचें जिवीत रुपांतर कर सोम्या आनी आमचे थंय तो तुजो पवित्र स्वास घालन चड आनी चड आत्म्याच्या सक्तेन भरलेले व्यक्ती जावन आत्मीक क्षेत्रांत आमी वाडावळ जोडून घेवंक जाय असची मजत पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांत आमा सोमेस्तांक लाभय म्हण मागता. आमेन. सर्गी हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा सोम्या समर्पण करता. आमची शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री संवसाराक उजवाड फांकोवची मिनिस्ट्री जावन मारपाड कर सोम्या. ह्या मिनिस्ट्रीन चड आनी चड लोकांक मागण्याक हजर जावंक जाय असची कृपा लाभय सोम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांत्र सबारांची दुकां पुसचो हात जावन ही मिनिस्ट्री वावरूंक कृपा लाभय सोम्या.
या मिनिस्ट्रींदासच्या हर एका संध्याक पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकपणान बरसोम्या, पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी बरसोम्या. तुझ्या मिसावांत वावर करच्या आमकां सोम्यान जेजू तुझे अभिषेकपण दिवन त्या अभिषेकपणा मुखांतर आमी तुझे उतार प्रगट करूंक जाय असची दैवीक जाणवाय बुद्वंतकाय दिवन आमकां आशीर्वाद सी म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हरी रे रा बाबा शेरा रा 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 हालेलुया 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 बाबा शेरा रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆ ನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ, ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ. मगळ सोम्या समर्पण करता सोम्या आमचे थंय आसची तालेंतां तुज्या हाती ती आशीर्वादीत कर सोम्या. ती बरेपणाक उपयोग करच्या पासून तूं आमकां बरें मन दिवन आशीर्वाद सी सोम्या. सोम्या जेजू ती तालेंतां आमचे थंय आसची आमकां त्या तालेंता विशयान जाणवाय फावो कर सोम्या. ती उपयोग करचे जाणवाय दिवन आशीर्वाद सी आनी ताचे मुखांतर साबारांक बरेपण जावंक कृपा दी म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಕರ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ. ಕರ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಕ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಕ. सोम्या जेजू या संवसारांत नानांत्या राष्ट्रांमध्ये जावचे झूज तुझ्या पायामळी समर्पण थंयसर तुझो दैवीक उजवाड फांकय म्हण मागता हांव. हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तीत कर सोम्या. तुझ्या आत्म्याच्या सक्तीन राजकीय फुडाऱ्यांची काळजां मनां परिवर्तीत कर सोम्या. घायेल्ल्यांक तू रक्षण दी सोम्या. जीवाच्या बियान थंयसर वस्ती करनासच्यांक सोम्या जेजू तुझो सांगातला पळय सोम्या. खाणा जेवणाक कश्टांतल्यांक सोम्या तूं आदार दिवन सारकें तांचें पोशण जायचें करपाला पळय सोम्या. सर तराची आयताकार घटना त्या झुजा तळार जावची सोम्या. संपूर्ण तरान परिवर्तन करणं एक समाधानाचे शांतीचे वातावरण थंयसर आसा कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 रबा शरा हालेलुया हालेलुया ಗೋಲ್ಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಗೋಲ್ಯಾತನಂತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ದಾವೀದನಂತೇನ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ, ದಾವೀದನಂತೇನ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಸಾಧಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾ ಸಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ. मगळ सोम्या हरी एकल्याक दीस पडतो ग्रास फावो कर सोम्या. आमच्या कुडीक जाय जसो दीस पडतो ग्रास मात्र न्ही, आत्मीक ग्रासय आमकां फावो कर. आमचे थंय आत्मीक वाडावळ आसा कर सोम्या. हरी एका पिडेस्ताक तुजे मुखार समर्पण करता सोम्या. वैजांचो वैस तूं तुज्या स्पर्शान हरी एकल्याक आपण गूण कर सोम्या. आर्थिक संकश्टांक वळख जाल्ल्यांक सोम्या तांचे थंय तुजें बेसांव देवून येवदी सोम्या. आनी आर्थिक समस्यांत तांकां सुटका लाभय सोम्या. कामानांतल्यांक बरीं कामां फावो कर सोम्या. कुटुंबांत असमाधान असलेल्या जाग्यांनी समाधान स्थापन कर सोम्या. हरी एक कुटुंब भाग्यवन कुटुंब जावन मारपाट कर सोम्या. तुजो उजवाड हरी एका कुटुंबाचेर फांकय सोम्या. तुझे दैविक हजरपण हर एकले थंय आसा करणं, हर एकल्याचे जीवन रूपांतर करणं सोम्या. तुका वळखूंक आनी तुजे थंय येवंक आनी तुज्या आत्म्यांतावन येवची दैविक कृपा जोडून घेवंक आदार लाभय म्हण मागता. Hallelujah, 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 ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ. मगळ सोम्या तुझे उतर माध्यमा मुखांतर वीक्षण करच्या हरी एकल्याक तुझे उतरा मुखांतर आपड सोम्या. भावार्थाचे देणे तांकां लाभय सोम्या. तुजेर सड आनी सड पातयेणी दवरन तुझे उतराचेर ध्यान करता आसतना तुझ्या पवित्र सक्ते मुखांतर तांचे थंय बदलावन हाडन तांच्या गरजांक स्पंदन करसो देव तूं जावन सोम्या. तांचे हर एक गरजो आशिर्वादसी आनी तांकां कितें जाय ते लाभय सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक भावार्थाच्या देण्या सवेत आनी तुज्या उतरांतय ध्यान दिवन त्या उतरांतय पातयेवन तांचे जिवीत रुपीत करूंक तांकां कृपा लाभय सोम्या. हर एका वडिलाक तुज्या आशिर्वादांनी भर सोम्या. भुरग्यांक जाय जाल्ले मार्गदर्शन त्या भुरग्यांक वडिलां मुखांतर भुरग्यांक लाभोवंक तूं तांकां जाणवाय आनी बुदवंतकाय दिवन सारकें मार्गदर्शन फावो कर सोम्या. हर एका वैजांक हर एका पिडेस्ताक समर्पण करता हांव सोम्या. हर एका वैजाक तुजी बुदवंतकाय आनी जाणवाय दिवन हर एका पिडेस्ताचेर तांणी मोगान तशेंच तुज्या आदारान बऱ्या तरान सेवा करन पिडा गूण करची कृपा त्या वैजांक दिवन आशिर्वादसी म्हण मागता. hallelujah, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया रबा शलललललला मशकरा bara bara ba. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे देवों तुये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देव तो आमचे आता तुझे सत्तेन तुझे कृपेन देव तो पवित्रत्म्या तुझे सत्तेन तुझे सत्तेन तुझे कृपेन देव तो पवित्रत्म्या 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 देव तो आमचे आता पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देव तो आमचे सदा सोम्यामुखाराशी आमी आमचे खातीर एक घडीभर आमी मागया जंय खंय आमी आसाव जा जाग्यार तावन ह्या देव आराधनांत आमी भाग घेवन आसाव आमचे खातीर एक घडीभर आमी मागया आमचे जिवीत सबार पोटी पेद्रूच्या त्या सन्निवेशा बरी जाला तुवें सोम्या आमकां धैर्य दिलाय तूं आमचे संगता आसाय म्हणली आमची पातयेणी पण सबार पोटी पेद्रू जेदना उदकाचेर सोलोंक लागता आसतना ती लारां ताच्या पांयांक मारली देखून तो भियेल्ले परी आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड समस्यांचे वारें वळटाना विविध रितीच्यो कोडो अनुभव आमच्या जिवितांत जाता आसतना नाना रितीचे सोलवणेक आमचे जिवीत सांपडटा आसतना भलायकेच्या आनी इतर कश्टांच्या सन्निवेशांत आमी सांपडटा आसतना तूं आमचे संगत आसाय म्हणलें तें चिंताप आमचे तावन पयस वेता आनी हाचे मरिफात आमचे बोवाडते जिवीत एका रितीन बुडलेलें जाता सोम्या तुजे मुखार आसची आमी हरी एकली ह्या घडये तुजो आदार आनी तुजी कृपा आमी आशेता सदांच आमची दिश्ट तुजेर दवरूंक आमकां शिकय सदांच आमची दिश्ट कुर्सायिल्ल्या त्या तुज्या मुखामळाचेर दवरूंक आमकां शिकय सदांच आमी तुका पळोवंक तुजेर आमचो भावार्थ दवरूंक तुजेर आमची पातयेनी रोंबोंक तूं आमकां आदार दी आनी जेदना नाना रितीचे समस्या म्हाका लागतना नाना रितीच्या कश्टांचे लारां म्हज्या पांयांक म्हज्या जिविताक येवन मारतना हांवें भियेनाशें बगार नव्या बरवशान नव्या पातयेन म्हजें जिवीत सारूंक सोम्या ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक तुजी कृपा फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ सोम्याची बेसावां घेवंक आयतीं जावया Itiabuda Sakramenta Sustragnaman koruya Purvira darupa botla Novioriti adarya Salvon vecha askat vismya Bavartaci boltivya Zășe bapa Tășe sputa Ullasani stutiza Podvi mai masăsna Ega stalia găsita Tuca dogancia spirita Samasami navarta Amen.
हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सर्वणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बघी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना. आमेन.